गोयात ट्रॅफिक फायनींतल्यान येवपी येणावळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ जाला। 2021 आणि 22ची तुळा केल्यार 2022त 161% वाढ जाला म्हूण स्पष्ट दिसता। केंद्राचे नवे धोरण गोय सरकाराक प्रॉफिटेबल थारला। नवे ट्रॅफिक धोरण गोयात 2 वर्सां उसरा लागू जाला। 2021त गोयात 6,26,09,190 रुपया फायन एकठांय जाल्ली। नव्या धोरणाक लागून 22त ट्रॅफिक फायनींत 161% वाढ जाली। ह्या वर्सा 16,37,56,600 रुपया फायन एकठांय जाली। दर्यादेगा वाठारांतल्यान सगळ्यांत चड फायन एकठांय जाला म्हूण डाटा सांगता। सगळ्यांत चड हणजुणे, थंय 21त सुमार 34 लाख रुपया फायन एकठांय जाल्ली। 22त 282% वाढून 1,90,00,000 रुपया सरकाराच्या तिजोरेंत पावले। पेडणे दुसऱ्या नंबरार, 21त पेडण्यान 32 लाख आयिल्ले। 22त 188% वाढून 94 लाख आयले। वास्कोसावन 21त 53 लाख आयिल्ले। 22त 180% वाढ जावन 1.5 कोटीचेर पावले। कळंगुटे 21त 46 लाख आयिल्ले। 22त 178% वाढून 1,28,00,000 जाले। फोंडे 21त 71 लाख एकठांय जाल्ले। 22त 168% वाढून 1,90,00,000 जाले। गोय पोलिसांच्या ट्रॅफिक सेलान फाटल्या 4.5 वर्सांत तालावा दिवन 50,52,00,000 रुपया जोडले। पोरून नवे नेम लागू जाल्या सावन तालावा कलेक्शन दोबरात जाला म्हूण मंत्री मोविन गुदिन्होन 2 ऑगस्टाक विधानसभेत जाप दिल्ली। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।